कन्सेप्ट जो आसा न्ही आमी ह्या वर्सांतल्यान सुरवात केला आणि सगळ्यो पंचायती नगरपालिका हे सगळे जे प्रमुख खेळगडे आसा तांकां एक वाव मेळचो आणि त्यांनी आपल्यालें जे स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट आसा दाखोवचें ह्या अर्थांतल्यान आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जे काणकोण मतदारसंघात जितले स्पोर्ट्स पर्सन आसात तांणी सगळ्यांनी विचार करून हो आमदार चषक हो कन्सेप्ट आसा तो ह्या वर्सांतल्यान रुजू केला. ह्या चषकाक जवळ 16 टिमी खेळटल्यो काणकोण मतदारसंघात, म्हणजे म्युन्सिपालिटींतल्यान धरून बाकीच्या सगळ्या पंचायतींतले धरून 16 टिमी खेळटल्यो आणि ह्यो 16 टिमी म्हणजे 4 ग्रुप केले वतले आणि 4 ग्रुपांतल्यान एक मॅच टीम आसा ती सेमी फायनलाक येतली आणि तातूंतल्यान फायनल जातली आणि अशा तरेचे एक बरो धमाका ह्या सगळ्या अर्थान जावचो अशी सगळ्यांची काणकोणकरांची अपेक्षा आसली ती पुराय करपाची म्हणजे आमी प्रयत्न करत आसतना ह्या टुर्नामेंट हो टुर्नामेंट 11, 12 आणि 13 हो 3 दीस चलतलो आणि 3 दीस चलता आसतनाच आमी 11 तारखेर सांजचे वरांचेर 3:30 वरांचेर ताजें उद्घाटन करतले आणि त्यानंतर 13 तारखेर ताजो ह्या टुर्नामेंटचो समारोप जातलो. ह्या टुर्नामेंटाक आमी जे बंपर प्रायजीस दवरले आसा जे 5 लाख रुपया फर्स्ट प्रायज, सेकंड जी रनर्स अप आसा ताका 3 लाख आणि त्यानंतर 2 लाख 1 लाख अशा प्रकारच्यो जे बाकीचे प्रायजां मागीर डिटेल करतली ती आसतली आणि तातूंतल्यान की ज्या तरेचो म्हणजे एक संपूर्ण ह्या मतदारसंघांतल्यान म्हणजे सगळ्या प्रकारचे क्रिकेट जे मोगी आसात तांकां वाव मेळचो अशा तरेच्या हे सगळ्यो गजाली. हो टुर्नामेंट जो आसा सोमार, मंगळार आनी बुधवार 11, 12, 13 श्रीस्थळच्या DSY ग्रावंडाचेर जातलो आनीक हो जो टुर्नामेंट आसा डे नायट फॉर्मेटान आसतलो. सकाळचो एक ग्रूप, रातीचो एक ग्रूप अशें करून 2 दीस कंटिन्यू 4 ग्रूप खेळटले आनी 4 ग्रुपांतल्यान जी एक टीम क्वॉलिफाय जावन सेमी फायनली पावतली ते तिसऱ्या दिसाक रातीन खेळटले. सांजेच्या 6 वरांचेर सेमी फायनल आमगे स्टार्ट जातली आनी तशेंच मागीर फुडें फायनल जातली. हो जो टुर्नामेंट आसा रावंड रॉबिन सिस्टम केल्लो आसा म्हणजे एका ग्रुपान जी 4 टिमी आसतली ती लीग फॉर्मेटान खेळटली म्हणजे एकमेका कडेन खेळटली आनी तेतूंतल्यान एक टीम मुखार क्वॉलिफाय जातली. तशेंच टुर्नामेंटान जे 16 टीम पार्टिसिपेट जातले प्रत्येक प्लेयराक आमी जर्सी दितले म्हणजे प्रत्येक टिमीक जर्सी आसतल्यो आनीक तशेंच बाकीचे सगळे ग्रावंडाचेर जे कितें जाय वेवस्था सगळी तयार आसतली. रुल्स एंड रेग्युलेशन म्हणल्यार अशी की सेमी फायनल जी आसतल्यो ती मागीर नॉकआउट मॅचीस जातली आनीक जर समजा कांय कारणां लागून जर टीम मॅचीस जर जावपाक पावना त्या दिसाक टायमा हेजी कारणां जावं आनी कसले हेजेर जावपाक पावना ती आमी कंटिन्यू तिसऱ्या दिसाक कंटिन्यू करतली. प्लेयर एलिजिबिलिटी जी आसा पंचायत प्लेयर्स जे आसतले आनी तशेंच म्युन्सिपालिटीचे प्लेयर आसतले तेमी त्याच म्युन्सिपालिटींतल्यान खेळपाचे आनी त्याच पंचायतींतल्या टिमीक खेळपाचे. तेमकां दुसऱ्या पंचायतीन किंवा पंचायतीच्या प्लेयराक म्युन्सिपालिटीन खेळपाक अलावड आसचे ना. मागीर तशेंच रुल्स एंड रेग्युलेशन म्हणजे पंचायत प्लेयर जो आसा दुसरे हितून खेळूंक शकना. फिल्डिंगेक सुद्दां तो अलाव जावचो ना कित्याक प्रत्येक टिमीन आपले 15 प्लेयराची लिस्ट दिल्ली आसा आनी जे 15 प्लेयराची लिस्ट दिल्ली आसा त्याच प्लेयराक घेवन तेमी फिल्डिंग, बॅटींग आनी बॉलिंग हे करपाचें. आनी मॅच स्टार्ट जावचे पयलीं प्रत्येक टिमीचो जो कॅप्टन आसा आपली प्लेईंग 11 जे आसा ते आमकां जे थिंगा आमगे ऑफिशियल्स आसतले तेमचे कडेन येवन कॉम्युनिकेट करतले आनी आपल्या प्लेईंग 11 दितले. प्रत्येक प्लेयरान आपली ID प्रूफ दिवची पडटली कित्याक जे प्लेयर खंयचे आपले पंचायतीक रिप्रेझेंट करता ते त्या पंचायतींतल्यानच एलिजिबल आसा हे आमकां कळपा खातीर. आनीक प्रत्येक मॅच जी आसा ती 5 ओव्हरीची जातली आनीक त्या 5 ओव्हरीन एक ही पावर प्ले आसतली सेम फॉर्मॅट
आनीक इवन सेमी फायनल फायनल ही 6 ओव्हरीची जातली. प्रत्येक बॉलराक एकूच ओव्हर मेळटली, म्हणजे 5 ओव्हरीन 5 बॉलर आसतले. बट सेमी फायनलीक 6 ओव्हरीच्या मॅचीक एक बॉलराक 2 ओव्हर करपाक मेळटली. आमचे ऑफिशियल्स एम्पायर जे आसतले तेंचे डिसिजन जे आसा ते फायनल डिसिजन आसतले. रिव्यू करपा खातीर आमचे कडेन लायव्ह सिस्टम आसा. हो जो टुर्नामेंट आसा यूट्यूब नंबर 1 चॅनल tenniscricket.in ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्याक घर बसलेल्या पळोवपाक मेळटलो. आनीक हो जो चॅनल आसा तो सद्याक इंडियेक ट्रेंडींग हेतून आसा. सो तुमकां डिफिकल्टी जावची ना ते करपाक. प्रत्येकाक तुमकां घर बसले कडेन हेतूंतल्यान पळोवपाक मेळटलें. प्रत्येक टिमीक रिव्यू सिस्टम जी आसा 2 रिव्यू आसतले. ओन्ली फॉर वायड एंड नो अशें कितें आसतलें आनी रनआउट आसतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरकर.